नमस्कार, हांव डॉक्टर शिवाजी मुकुंद शेट, प्रेसिडेंट चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स असोसिएशन. आयची ही स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स जी आपयल्ली आसा ती म्हळ्यार हो जो रोस्टर घोटाळो जो आसा तो उगडकीस हाडपा खातीर. रोस्टर जे प्रत्येक डिपार्टमेंट्स मेंटेन करता अशें म्हणटा, पण ते आमच्या तरी नजरेक अजून आयिल्लें ना. 29 जून 2026 ह्या दिसा एक नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ होम जनरल सेक्रेटरी सचिवालयातल्यान पब्लीश जाल्लें आसा. हातून तांच्यांनी दोन ज्यो क्लॉज आसा तांकां डेट एक्सटेंड केल्ली आसा. हातून जे दोन क्लॉज आसा, फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांचे रिजर्वेशन जे आसा तांच्या खातीर दोन क्लॉज जे आसा, क्लॉज 3 आनी क्लॉज 7 हाका एक्सटेंशन दिल्लें आसा. क्लॉज 3 म्हटल्यार 2% रिजर्वेशन जे आसा ग्रूप A and B खातीर, तातून बेस्ड ऑन रोस्टर पॉयंट शाल कंटिन्यू वी सर्वीस पोस्ट फिल्ड थ्रू GPSC विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2026 ते 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत एका एक्सटेंशन दिल्लें आसा. जाल्यार क्लॉज 7 म्हणटा की जे 79 रजिस्टर्ड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर्स आसा तातूंत C and D कॅटेगरी येता तांच्या खातीर डेट एक्सटेंड केल्ली आसा. हातूंत तेंच्यांनी खंयचेंच म्हटलें ना की A and B आसूं किंवा क्लॉजा प्रमाणे किंवा C and D आसूं. हातूंत तांच्यांनी रिजर्वेशना बाबतींत जे बेगिना घेवपा खातीर जावं डायरेक्शन केल्लें आसा GPSC बाबतींत हातूंत खंय म्हणटलें ना. आतां मेन इश्यू सुरू जाता रोस्टर पॉयंट्स. हातून क्लॉजान तांच्यांनी म्हटलां की क्लॉज 3 रोस्टर पॉयंट्स म्हटला. रोस्टर पॉयंट जेन्ना म्हटला तेन्ना ते रोस्टर त्या डिपार्टमेंटा कडेन आसपाक जाय. आतां हांवें प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन जे कन्सर्न संबंदीत जे आसा ते सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन RTI घातलेले आनी हे RTI जे इन्फॉर्मेशन मेळोवपा खातीर की प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन जो रोस्टर आसा तो म्हाका दिवचो. सो त्या प्रमाणे हांवें जे RTI मागिल्ले आसा ते होम डिपार्टमेंट जनरल, होम डिपार्टमेंट CFF सेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आनी GPSC. आतां हे जे तुमच्या मुखार हांवें प्रूफ दवरला, माणावळ केल्ली आसा, तातूंत पयलें आसा डिपार्टमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट जनरल CFF सेक्शन. येल्लो कलर मार्क केल्ले आसा क्लियरली. तांच्यांनी म्हटलेलें आसा आमचे कडेन रोस्टर अवेलेबल ना. नंबर 2 डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर, तांच्यांनी म्हटलां आमचे कडेन रोस्टर ना. ताच्या नंतर डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन, तांच्यांनी म्हटलां आमचे कडेन रोस्टर ना. ताच्या उपरांत हे आसा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ताच्या नंतर हे आसा डिपार्टमेंट ऑफ होम जनरल सेक्शन. हातून सगळे हातून जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आसा तातूंत तांच्यांनी क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा आमचे कडेन रोस्टर ना. सोशल वेलफेअर, डायरेक्टर सोशल वेलफेअर आनी ट्रायबल वेलफेअर म्हणटात की आमी फक्त रोस्टर पळयतात. पळयलो सुद्दां जाल्यार पॉयंट कशे दितात, जेन्ना रोस्टरूच ना जाल्यार पॉयंट कशे दितात आनी पॉयंटूच ना जाल्यार तुमी रिक्रुटमेंट करतात कशें, हो हांगा एक यक्ष प्रश्न जाल्लो आसा. हे फक्त फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यां खातीर न्ही, जनरल जी कॅटेगरी आसा तेंच्या खातीर सुद्दां लागू जाता. जेन्ना रिजर्वेशनूच करपा खातीर, रिक्रुटमेंट करपा खातीर रोस्टर पॉयंट्स किंवा रोस्टरूच ना प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन, तर भुरग्यांचे अपॉयंटमेंट खंयच्या बेसिसाचेर तुमी घेतले वयता, तांकां पॉयंट कशे दिल्ले वयता. आतां हांगा क्लियरली तांच्यांनी मेन्शन केलां हांगा की रोस्टर पॉयंट्स हो इश्यूच सामको क्रिटिकल जाला तेन्ना म्हणटा तेन्ना एक्सटेंड केल्या रिजर्वेशना खातीर A, B, C, D. पण सगळ्यात इम्पॉर्टंट रिजर्वेशन कशें दिल्लें वयता हो एक व्हडलो घोटाळो आतां तुमच्या मुखार हांवें हाडलेलो आसा. हातूंत प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे आतां जी डिपार्टमेंट्स म्हटले हांवें ती सगळ्या डिपार्टमेंटांची, खास करून होम डिपार्टमेंट जनरल आनी होम डिपार्टमेंट CFF सेक्शन हाचे कडेन रोस्टर ना. हांव स्वता गेल्या विकान अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट हाचे कडेन वचून मेळ्ळो, ताचे कडेन उलोवप केलें आनी ताचे कडेन विचारलें तुमचे कडेन रोस्टर
रोस्टर आसा तो म्हणलो आमचे कडेन ना, बाकीच्या डिपार्टमेंटां कडेन आसा. तर बाकीच्या डिपार्टमेंटाचे जे प्रूफ आसा ते ऑलरेडी म्हज्या फुडल्यान आसा, म्हजे कडेन आसा, हे तुमच्या फुडल्यान दवरला, ते मार्क केल्ले आसा की तांच्या कडेन रोस्टर हो अवेलेबल ना. आतां रोस्टरूच ना जाल्यार रिक्रुटमेंट करतात कशे? जॉब्स भुरग्यांक दिल्ले खंयचे वयता? फ्रिडम फायटाचे भुरगे आसूं, AB कॅटेगरी आसूं, जनरल आसूं, फायनली तांची मेरीट कशें पळयल्ले वयता? मेरिटाचो प्रश्न येता. जो डिजर्वींग कॅन्डिडेट्स आसा मेरिट्साचे बेसिसाचेर ताका जॉब कसो दिल्ले वयता? फ्रिडम फायटराचे रिजर्व कॅटेगरी येतात जाल्यार ते कशे दिल्ले वयता? हातून हो व्हडलो व्हडलो क्रिटिकल आनी घोटाळ्याचो हो सामको फुडल्यान आयिल्ले आसा. घोटाळो जो आसा प्रत्येक डिपार्टमेंटाचो हो फुडल्यान येयल्लो आसा. आनी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी लक्ष घालपाक जाय. म्हाका दिसता ताका सांगीत ना काय अशें दिसता. अंडर सेकंडरीची मिटींग जाता ती खंयच्या विजाचेर जाता हे तांकां दाखयल्लें वचना. हातून तांच्यांनी मिनिस्टरांची मिटींग जाली. हे नोटिफिकेशन काडटना मिनिस्टरांची मिटींग जाला म्हणून नमूद केला आनी स्पेशल नमूद केला तांच्यांनी. This issue with the approval of the Council of Ministers in the 105th Cabinet meeting held on 17 June 2026 under the chairmanship of the Chief Minister. आता इतले जे मिनिस्टर आसा आनी प्लस आमचे मुखेलमंत्री हांच्यांनी हे पळोवच ना काय? रोस्टरूच ना रिजर्वेशन कशें जाता आनी अंडर सेक्रेटरी तांकां मिसगायड करता अशें दिसता. रोस्टरूच ना जाल्यार अंडर सेक्रेटरी कशें सांगता तुमी की हांगा रोस्टर पॉयंट्स 25 आसपाक जाय जावं आनी कितें आसपाक? म्हणजे हो असो घोटाळो आसा जो सगळ्यांक परस लिपयल्लो आसा आनी सगळ्या म्हणजे भुरग्यांचेर जो आसा हो इनजस्टीस अन्याय जात येयला आनी फुडें जातलो असो दिसता. ते GPSCचे आसूं, गोवा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचे आसूं जावं खंयच्याय पोस्टा बाबतींत आसूं, हांगा क्लियरली कट ज्यो इन्फॉर्मेशन्स RTI थ्रू ऑब्टेन केला हे सरकाराच्याच तर्फे घेतलेले आसा. जे RTI इन्फॉर्मेशन तांच्याच डिपार्टमेंटांनी हे म्हाका प्रोवायड केल्ले आसा आनी क्लियरली प्रत्येक डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा आमचे कडेन रोस्टर ना. ताच्या मुखार टेक्निकल एज्युकेशनाच्या बाबतींत म्हणपाचें जालें जाल्यार ते म्हणटा कितें की आमी रोस्टर मेंटेन करिना, सोशल आनी ट्रायबल वेलफेअर मेंटेन म्हणजे ते धुकलपाचें जालें राजकारण. आमी मेंटेन करिना ते मेंटेन करता. हे आतां सगळें तांचेच पेपर, गव्हर्मेंटचेच पेपर सगळे म्हाज्या फुडल्यान मोबायल उबे आसा सगळे जे आमी तुमच्या फुडल्यान दवरले. तो परिस्थिती अशी आसा की जेन्ना एक भुरगो आपले मेरीट बरें शिक्षण घेवन फुडें सरता एका पोस्टा खातीर आनी आपले मेरिटाचेर जावं रिक्रुटमेंट जावचें त्या पोस्टा खातीर अशें मागता, पण अशा तरेचो जर घोटाळो आसा खास करून हे पॉयंट्सा बाबतींत, रोस्टर पॉयंट्सा बाबतींत, जाल्यार जातलें कशें रिक्रुटमेंट आनी ताका न्याय कसो मेळटलो. आनी फ्रिडम फायटाच्या भुरग्यांच्या बाबतींत जर म्हटलें जाल्यार A and B कॅटेगरीच्या बाबतींत म्हटलें जाल्यार ते रिक्रुटमेंट GPSC करताले. आतां GPSCचे जेन्ना हांगा प्रश्न येता तेन्ना GPSC कसलेंच डायरेक्शन हातून दिल्ली ना. फक्त प्रिंसिपल नोटिफिकेशन जे आसा सुरवातीचे तेकाच एक्सटेंडेड डेट दिल्ली आसा. तातूंत A and B कॅटेगरीचे तुमी पळोवपाचें जावं तांकां सांबाळून घेवपाचें काय तांचे बेगिना बेगीन सुटावो करपाचो हातूंत कसलेंच ह्या दिल्लें फक्त नोटिफिकेशन आसा. तातूंत GPSCचो तुमकां खबर आसा जो थंय चेअरमॅन आसा ताका कांयच खबर ना. तो स्वता अनक्वॉलिफायड आसा आनी ताका जो बसयल्लो आसा ताका हाज्या बाबतींत कांयच खबर ना. आनी जेन्ना हांवें ज्या वेळार थंय एप्लिकेशन केल्लें आसा RTI अंडर इन्फॉर्मेशन घेवपा खातीर तेंच्यांनी ते इन्फॉर्मेशन दिल्लें ना आनी ते दिल्या तेवूय चुकीचें इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. आतां 18 जुनाक तुमकां खबर आसा 18 जुनाक CMान जायत्या जाणांक अपॉयंटमेंट लेटर दिली C and D कॅटेगरी पोस्टा खातीर. तातूंत CMानूच भुरग्यांक सांगलेलें मॅसेज पावयल्ली की तुमी म्हाका थँक्यू म्हणपा खातीर प्रेस घेयात. प्लस सगळे भुरग्यांक थंय स्पेशल ऑर्डर धाडलेली चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स भुरग्यांक तुमी येयात आनी प्रेसाक जावं आपल्या प्रोग्रामाक हांगा रावात अटेंड करात. हांवें प्रेस घेतली एज अ प्रेसिडेंट. CMाचे थँक्यू म्हटलें, सरकाराचे थँक्यू म्हटलें, कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे आभार मानले. दुसरेच दिसा होम डिपार्टमेंटांतल्यान 4 भुरग्यांक आफोवन धमकी दिवपाचो प्रकार घडलो आसा. तुमी प्रेसाक कशी रावली? जेन्ना CMूच म्हणटा की तुमी येयात आनी थँक्यू म्हणात आनी ताज्या नंतर 4 भुरग्यांक आफोवन थंय धमकी कशी दितात? हांवें स्वता वचून
डिपार्टमेंटान वचून अंडर सेक्रेटरी विचारलं हे कशें काम तुमचे तुम्ही धमकी दिली आता तो डिनाय करता आपणे म्हणून डिनाय कशें करूं शकता CCTV तरी कॅप्चर जाल्या न्ही तुमचे भितर कोण येयलो तुमच्या डिपार्टमेंटान खडे फाटे 4 भुरग्यांक खंयचे आपयलो कितें थ्रेट दिली हे तरी ते रिकॉर्ड जालाच आसतलें CCTV हाची सरकारा तर्फे आमच्या मुखेलमंत्र्यान ही इन्क्वायरी जावपाक जाय अशें कित्याक जेन्ना आपयता तुमीच आझाद मैदानाचेर 18 जून हो क्रांती दीन अशा वेळार ज्या जाग्यार प्रेसाक रावलं ते प्रेस कितें तुमच्या ओपोजिशनाक उलोवपाक रावनात सत्य परिस्थिती उलयल्या आनी तुमचे थँक्यू म्हणपाक उलयता आनी अशें आसतना तुमी त्या 4 भुरग्यांकूच कित्याक आपयता आनी मागीर डिनाय करता हो रिकॉर्ड जाल्लो आसा सामकें CCTV त्या डिपार्टमेंटाक भितर सरतना जावं एंट्री करतना हे रिकॉर्ड जाल्ले आसा ताजी इन्क्वायरी जावची ताच्या उपरांत आमचे माननीय प्रधानमंत्री म्हणटात की मन की बात फ्रिडम फायटरांच्या बाबतीत मन की बात आता दिल्ली पासून बॉम्बे पासून सगळीकडे फ्रिडम फायटरांची भुरगीं आसात मन की बात जेन्ना म्हणटात तेन्ना मन की बात आमच्या माननीय प्रधानमंत्र्यांनी फक्त आपलीच मन सांगले अशें जायना आमकां अशें दिसता की तुमी आमचें आयकून घेवंक जाय हांवें कितलोच पत्र वेव्हार केल्लो आसा माननीय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर वांगडा ताजो कांयच आमकां रिस्पॉन्स मेळना ह्या बाबतींत रिजर्वेशना बाबतींत ताच्याच बरोबर आमचे गव्हर्नर जे आसा गोंयचे गव्हर्नर गोंयचे राज्यपाल हांचे कडेन पत्र वेव्हार केलो तांचो आमकां पुरेसो कसलोच रिस्पॉन्स मेळना जेन्ना GPSCचे संबंदीत जेन्ना मॅटर येता तेन्ना तांचे कडेन आमकां कसलोच रिस्पॉन्स मेळना ह्या बाबतींत जापतीत एक्शन इनिशिएट तांच्यांनी केल्ली ना आनी तांच्यांनी खरें म्हणल्यार ह्या बाबतींत ती घेवपाक जाय आसलेली सो हो एकंदर जो इश्यू आसा आतां तो मेन म्हटल्यार हो रोस्टरा बाबतींत हो रोस्टर घोटाळो जो तुमच्या मुखार आमी दवरला आनी हो बारकायेन लक्ष दिवपा सारको आसा हो फक्त फ्रिडम फायटराच्या भुरग्यां खातीर लागू जाता अशें ना सगळ्यांक जनरल भुरग्यांक लागू जाता जे जनरल आसा बाकीचे रिजर्व कॅटेगरी आसा तांकांय लागू जाता जेन्ना डिपार्टमेंटान प्रत्येक डिपार्टमेंटान रोस्टरूच ना जाल्यार रिजर्वेशन कशें जाता रोस्टरूच ना जाल्यार त्या भुरग्यांचे मॅरिट पॉयंट्स कशे कावंट केल्ले वयता हे नाच फक्त ह्या नोटिफिकेशनाचेर म्हटलें वयता पण इन रियालिटी वास्तवीक पळोवपाक जाल्यार सच्चाई म्हणल्यार सत्य पळोवपाक गेले जाल्यार हांगा खंयसरूच रोस्टर अवेलेबल ना तर हे गुगुली सावन हांव गुगुली सावूच म्हणटलो हिंदीन आमी घोटाळे म्हणटलो हो घोटाळो जो आसा रोस्टरचो घोटाळे प्रकारान हे आतां कशें सुटावो जातले आनी भुरग्यांचेर जो अन्याय जायत येयला वो आतांचेच न्ही म्हणजे 2019चे हांगा जे आसा थोडे 2019च्या 2020च्या वेगवेगळे आसा हे सगळे कॉपी दवरलेले आसा RTI 2019च्या जर आतां कावंट करता तर 2019च्या पयलीं रोस्टर नाशिल्लो आतांवूय ना आनी ताच्या मदींय ना म्हणजे रोस्टर नाच कशें जाता तर जॉबाचें रिक्रुटमेंट कशें हांव गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता की तुमी बारकायेन हाजेर लक्ष घालचें हें जें हो करप्शनचो भाग आसा ज्या तरेन चल्ला रोस्टर ना रोस्टरचे पॉयंट ना भुरग्यांच्या रिक्रुटमेंटा बाबतींत सगळे हो अन्याय चल्ला हाजेर लक्ष घालून हो सुटावो करपाची गरज आसा आनी नोटिफिकेशना बाबतींत म्हटल्यार फक्त प्रिंसिपल नोटिफिकेशनच्या आदाराचेर एक दोनूच क्लॉज डेट एक्सटेंड केल्या आनी हातूंत कांय दिलें सो हांव मागता आमचे मुखेलमंत्री हातूंत मातसो उजवाड घालचो आनी न्याय दिवचो तशेंच GPSCक डायरेक्शन जे दिवपाक जाय तेवूय दिवपाची गरज आसा आनी रोस्टरच्या बाबतींत थोरो इन्क्वायरी जावची आनी तेचेर कितें तो सुटावो जावचो हे जेन्ना अशे तरेचे ते इन्फॉर्मेशन तेच डिपार्टमेंट आमकां दिता थ्रू RTI की आमचे कडेन रोस्टर ना म्हणून आनी हाजो अर्थ असो जालो की हे इलिगल जालें इलिगॅलिटीज आसात आनी इतलीं वर्सां हो आतां 2019चे म्हजे कडेन हे घेतलेलें इन्फॉर्मेशन तांकां खबरूच ना म्हजे कडेन आसतलें म्हणून हे सगळे म्हजे कडेन 2019चे रोस्टरा बाबतींत घेतलेले आसा आनी तांचेर क्लियर कट म्हणटा ना जेन्ना अशें आसा तर तुमी रिक्रुटमेंट कशें केलें आनी रोस्टर पॉयंट्स कशे काडटात तुमी तशें जालें कशें दाखयलें म्हणजे हातूंत पूर्णतः इलिगॅलिटीज जाल्या सगळ्यो जाल्या बरोबर कारण म्हणटा कित्याक जाणा जेन्ना अंडर सेक्रेटरी नोटिफिकेशन काडटा मिटींग ही अंडर सेक्रेटरीची CM वांगडा जाता
कौन्सिल ऑफ मिनिस्टरांची मिटींग जाली तेन्ना मिनिस्टरांनी कांय हाजेर आक्षेप घेतलो ना. तांच्यांनी तरी विचारपाक जाय आशिल्लें रोस्टर पॉयंट्स रोस्टर हाजेर खंय कितें पावल्लें आसा स्टेज सगळे जे अंडर सेक्रेटरी आसा तेच तांकां गायड करता. म्हणजे चुकीचे गायडन्स दिल्ले वयता अशें जालें मुख्यमंत्र्यांनी. ना हांवें हें बरोवन ना. आतां पयलीं म्हटलें कितें फुडल्यान हाडुया कारण जेन्ना तांकां सांगलें तेन्ना तो मानपाकूच तयार. जेन्ना अशें एका दुसऱ्याचेर घालता म्हणजे हातूंत कितें तरी गडबड घोटाळ्यात आसा. व्हडले पुलिसां व्हडलो घोटाळो जालो आनी अशा तरेचो जर आसा जाल्यार गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूय हें हातूंत घोटाळोच आसूं जालो. हितून पॉयंट्सांनी कळयले GPSC ऑलरेडी करप जाल्लेच आसा थंय. ताजें रिक्रुटमेंट सामकेंच गेलां. ताजेर कोण लक्षच घालिना कोण आवाजूच करिना. इवन आमचे गोंयचे माननीय राज्यपाल ताजेरूच रिप्लाय करिना. ताचेर कसलेंच लक्ष घालिना कसलीच एक्शन घेयना. जेन्ना राज्यपालूच जेन्ना घेयना एक्शन कितें उरलेलें आसा हें सामकें करप्शनाचो भाग जाला. इलिगॅलिटीज. एक फावटी अपॉयंटमेंट इंटरव्यूक आपयता GPSCचे हांवें एप्लाय केलें पयशे घेतले तुमी 1000. परत एप्लाय केले पयशे घेतले तुमी. परत एप्लाय पण रिजल्टूच ना. म्हणजे 3000 5000 तुमी आमी घेतले म्हाजे ते सगळे हितून गेले फंडाक गेले तुमचे अशें जालें. आतां फंड कोण वांटून घेता GPSC हें म्हाका खबर ना. पण म्हजे स्वताचे हांवें 3 फावटी एप्लाय केले प्रिंसिपल पोस्टा खातीर थ्रू प्रॉपर प्रोसेस. तांच्यांनी रिजल्टूय केलो ना आनी 3000 भितर उडयले. सो हेका करप्शन म्हणटा. जेन्ना 1 रुपयाचें सुद्दां कोणें खाल्लो म्हणटकीर ते करप्शनचो भाग येयलो. सिमिलरली 1000 तुमी घेतली फी एप्लिकेशना खातीर भितर केलो प्रोसेस केलो म्हणजे करप्शनचो भाग जालो. GPSC हे व्हडलें करप्शन चलता आनी आयज हे समोर जे तुमच्या मुखार दवरला हो व्हडलो घोटाळो जालो. बाकीचे एप्लाय करता आसतले पण तांकां दुश्मन काय घेवपाचें ना. तांकां वायटपण घेवपाचें ना. कोणाचें कितें आसता मिनिस्टराचे थ्रू प्रेशर्स आसता आनी कितें करता तांकां वायटपण घेवपाचें ना. म्हाजो जॉब जावचो ना आनी म्हाका भितर घेवचें ना घडये ते भितर त्या पोस्टाक असो आसूं शकता. म्हणून ते वायटपण घेवपाक सोदिना. CM कडेन उलोवंक सोदिना जावं बाकीच्या मिनिस्टरां कडेन हें करूंक सोदिना. त्या डिपार्टमेंटा कडेन ते वायटपण घेवंक सोदिना आसतलें. हांव म्हाजें कशें आसा म्हाजे बापाय सारकें म्हजो फ्रिडम फायटर बापाय सारकें तो धडक बेधडक त्या पयलीं पासून उलयतालो जे आसा तो पर्यंत तसो हांव धडक बेधडक सगळेच लोकां फुडल्यान दवरता. ही सत्य परिस्थिती. तांकां दवरपाचेंच ना तांकां उलोवपाचेंच ना. सत्य परिस्थिती भायर काडपाचेंच ना जें चल्लां तें अशा तरेन कशें जातलें. बाकीचे कशें आसा की एकदां ते सफर जाले उगी रावता फुडले फावट पळोवया म्हणटा. परत सफर जाले फुडले फावट पळोवया म्हणटा. अशा तरेन कशें जातलें. हातूंत कितें जातलें तांकां जाय ती मनमानी चलतली. तांकां जाय ते जॉबाक कोणाक घेवपाचें ते घेतले आनी हे रोस्टर पॉयंट्स फक्त नोटिफिकेशनाचेर पुरती उरतले. हे रोस्टर पॉयंट 25 खंय म्हाकाच खबर ना. आजुनूय हांव सोदतां. हातूंत जर तेंच्यांनी म्हटलें की रोस्टरूच ना एक 50 कॅन्डिडेट्स आसा तांचे सर्कुलेट जावन मागीर एक CFA पोस्ट येता जावं आफ्टर 60 कॅन्डिडेट एक CFA पोस्ट येता एका पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटान. तो रोस्टर खंय. तो रिजर्वेशनाचो रोस्टर खंय. आयदर इट्स A कॅटेगरी ऑर B कॅटेगरी C कॅटेगरी ऑर D कॅटेगरी. तो रोस्टर म्हणजे नॉट ओन्ली चिल्ड्रन ऑफ फ्रिडम फायटर्स प्रत्येक जनरल कॅन्डिडेट जो आसा जो बरो शिकणारो आसा बऱ्या पोस्टार खंय हें घोटाळो सुरू जाल्लो आसा. हो आसा हो दिसून येतलो हांगा क्लियरली ट्रान्सपरंट दिसपाक लागलो. करप्शन आसा अशें म्हणटा. करप्शनूय आसा. करप्शन आसा अशें म्हणटा. जॉब दिवपाक हितूनय करप्शन आसा. इलिगॅलिटीज आसा नंबर 1. करप्शन हांवें कित्याक म्हटलें जेन्ना म्हजे कडल्यान तुमी एप्लिकेशन घेतलें एडवर्टायजमेंट केलें पोस्ट मागयलो प्रिंसिपल पोस्टा खातीर हांवें एप्लाय केलो. फी घेतली म्हजे कडल्यान. तुमी स्क्रुटनी जाली तुमची व्हेरिफिकेशन जालें तुमची इंटरव्यू जाली ना कांयच जालें. सो तुमी रिजल्ट डिक्लेअर केलो रिजल्टूय डिक्लेअर करूं म्हणजे पयशे म्हाजे खंय गेले. तशें करप्शन जालें. ताच्या नंतर म्हटलें तुमी कितें जॉब दिवपाक करप्शन आसा. जॉब दिवपाक करप्शन आसा. ऑब्वियसली जालें. हेच दाखयता की जॉब दिवपाक करप्शन आसा. जेन्ना रोस्टर फक्त नांवा पुरती उलयता तुमी म्हणजे जॉब दिवपाक करप्शन आसा अशें जालें. फायनली आतां म्हणटा गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचें दिसता ट्रान्सपरन्सी म्हणटा कशी ट्रान्सपरन्सी जावं शकता. दाखया GPSC सारके गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन गोवा लोकसेवा आयोग गव्हर्नराच्या अंडर फंक्शन करता. तातूंत इतले जातून कांयच एक्शन घेतली वचना म्हणजे त्याच्या फुडें हें आनी काय उरलें ना. आनी एक म्हटल्यार तुमी GPSC चेअरमन आसा पळय तो फिट ना म्हटल्यार. बेसीक GPSC चेअरमन आसा पळय
हय हय fit ना. फिट ना अजिबात ना ताजें तुमी क्वॉलिफिकेशन पळया आनी खरें रिक्वायरमेंट कितें आहा तें पळया त्या पोस्टा खातीर. गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाचे चेअरमॅन आसा ताचे जे आसा चेअरमॅन तेजें क्वॉलिफिकेशन पळया. ही इज नॉट फिट फॉर द पोस्ट. Qualified नासतना ताका थंय दवरलो. ऑफकोर्स दवरला पळयात तुमी तेजें क्वॉलिफिकेशन पळया. GPSCचो रोल आतां मी चेअरमॅनाचो रोल कितें एडमिनिस्ट्रेशन पासून रिक्रुटमेंट प्रोसेसा पासून सगळो रोल पळयात तुमी आनी तो खंयच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाच्यान थंय रिक्रूट जाल्लो आसा पळयात. गोंयान ना गोंयान आमचे कॅन्डिडेट ना ज्या पोस्टा खातीर आसा खूब जायते जाण आसा तांकां कित्याक रिक्रूट केलें तुका थंयसरलो भायलो कित्याक हाडचो पडलो गोंयान खूब जाण आसा त्या पोस्टा खातीर बरे शिकलेले आसा त्या एडमिनिस्ट्रेटर पोस्टा खातीर पूण कित्याक दवरलो ना. मागीर intentionally केला सरकार. हां Intentionally केला. इंटेन्शन हातूनच क्लियर जालें की म्हाका तरी अनुभव येयलो की हांवें जे एप्लाय केला त्या हातून एक म्हणजे करप्शन पयशे तुमी सरळ खाता प्रिंसिपल रिजल्ट डिक्लेअर करीत ना हातून क्लियरली कट दिसता. आनी जेन्ना हांवें थ्रू RTI सुद्दां ऑब्टेन केलें सगळें इन्फॉर्मेशन तितून तुमी प्रोवायड करिना इन्फॉर्मेशन म्हणजे क्लियर कट करप्शन सांगता. UPSC म्हज्या खंयच्याच प्रश्नाक आजून फुडें येयल्लें ना आन्सरां दिवपाक जावं हें डिपार्टमेंट येयल्लें ना GPSC तर आतां पर्यंत येयल्लें ना. हांव तांकां सरळ चॅलेंज करता म्हज्या फुडल्यान बसा फेस टू फेस जावन GPSC जावं बाकीचे डिपार्टमेंट फेस टू फेस बसा हांव हे घेवन बसता बाकीचे सगळे घेवन बसता म्हाजे कडेन जे काडलेले आसा डॉक्युमेंट क्लियर कट कळटलें हांव. आनी फ्रिडम फायटराच्या बाबतींत म्हणटालो की आपणें आतां सगळे जॉब दिवन सोंपयतलो सगळ्यांक कसो सोंपयतलो म्हाका दिल्या शिवाय तुजें सोंपचेंच ना. हांव लास्ट आसतलो थंय फ्रिडम फायटराचो भुरगो हांव तुका मेरिटाचेर हांव मागता हांव तुजें CFF रिजर्वेशन मागिना मेरिटाचेर आसा हांव म्हाका दिल्या शिवाय तुजें तें लिस्टूच सोंपचें ना कशें सोंपतलें. तुमकां दिसता ते तुमकां दिवचें ना म्हणून कितें म्हणटा तुमकां दिसता तुमकां दिवचें ना म्हणून आतां पर्यंत हें चल्लां 8 वर्सां जालीं दिसता इतलो मोग चल्ला आमच्या भितर कळ्ळें. थंय पळयात तुमी की जशें फ्रिडम फायटराचो भुरगो एकलो गेलो की CM म्हणटा की तुमी ते तिडी काडटात तुमी वयले बोगो काडटात. म्हाका सांग जेन्ना हांवें मुवमेंट लीड केलें फ्रिडम फायटर भुरग्यांचें जवळ जवळ 4 वर्सां लीड केलें आनी फायनली जेन्ना पळय आझाद मैदानाचेर वयली बोगो मारल्यो हें नवेंच आंदोलन हांवें सुरू केल्लें हांगा आझाद मैदानाचेर. ताच्या नंतर तिरडी आंदोलन जालें फोंडा मडगांव पणजे ह्या मेन भागांचेर जालें. तेन्ना तुमी जागे जाता कारण कित्याक तेन्ना तुमकां दुखलें बरोबर तेन्ना तुमकां दुखलें सरकाराक तेज्यान पयलीं कोणाक दुखूं नासलें. मग हेज्यान फुडें आनी मोठ्या आंदोलनां करीत काय हो तुमकां धक्को बसलो आसलो भुरग्यांक घेवन. आनी जेन्ना आमी आमरण उपोशण हांगा सुरवात केलें तर एक खंय तरी फ्रिडम फायटर मरतलो आनी व्हडली घटना घडटली हें तांकां दिसून आयलें आनी तेंच्यांनी मागीर इमिडिएट एक्शन घेतलें. हांव CMाक बरें म्हणटा की तेंच्यांनी जॉब दिल्या C and D कॅटेगरी दिली. वॉट अबाउट A and B चे कितें तुम्ही चॅलेंज केले कोर्टान कितें म्हणटा चॅलेंज करता तुम्ही कोर्टान हांव कोर्टान हाज्या बाबतींत हाज्या प्रिंसिपल पोस्टा बाबतींत हांव गेल्लो 2-3 गेलो तातूंत तांच्यांनी म्हाका जें डिसिजन दिल्लें आसा तें एलिजिबिलिटी बाबतींत म्हणजे पात्रता म्हजी पात्रता हें प्रूव केला. हायकोर्टान तांकां डायरेक्शन कसलें दिवना की डायरेक्ट रिक्रूट करचो. GPSCचें डायरेक्शन जें आसा तें गव्हर्नरान दिवंक जाय आशिल्लें की जेन्ना हो डिजर्वींग कॅन्डिडेट्स आसा ताका डायरेक्ट अपॉयंट करचो. हें गव्हर्नराक हांवें पळयलां की ताका कांयच खबर ना अशें दिसता कारण आमचे जे ऑफिसर्स आसा तेच्या अंडर PA आसता सेक्रेटरी आसता ते कांय इन्फॉर्मेशन तरी प्रोवायड करिना ताका. म्हाजी कितलींच लेटरां गेल्लीं आसात हांवें गेल्या त्या प्रेस कॉन्फरन्साक 2 फावटी दाखयल्ली थ्रू मेल गेल्या थ्रू रजिस्टर पोस्ट केल्या स्पीड पोस्ट केल्या ताजे कडेन. हो म्हाजोच इश्यू गुगल दिता तो तुज्या गुगल दिता तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.